फाटली 26 वर्सां सावन आमी पेडणेकार मोपा एअरपोर्ट जावचो म्हूण ढोल बडयत आसा। मोपा एअरपोर्ट जरी गोंयचो विशय आसलो तरी सुद्दां पेडणे तालुक्याच्या विकासाचें एक मोठें दालन जावन आसा। आमकां सरकाराच्या कामाचेर जितलो विश्वास ना तितलो कंपनीचेर आसा। आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान मोपा विमानतळाच्या पळोवणे वेळार सांगलें। 15 ऑगस्टाक मोपा विमानतळाचें उक्तावण जातलें। ह्या हेतान आयतारा पार्सेकरान मोपा विमानतळाच्या कामाची पळोवणी केली। ह्या पळोवणे वेळार तांणी मोपाच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर उलोवप केलें। गोंयांत मिना बंद जाल्ल्यान गोंयकारांक बरेंच लुकसाण सोंसचें पडलां, पूण मोपा एअरपोर्ट पेडणे तालुक्या खातीर न्हय तर गोंयच्या भवितव्या खातीर गरजेचो आसा, म्हणून तो सगळ्या गोंयकारांचो विचार करून बांदप गरजेचो। आयकात पार्सेकराक कितें सांगपाचें आसा तें। 15 ऑगस्टाक लँड जावपाक विमान कांयच हरकत ना। अखेर लँड जावपाक महत्वाची गजाल आसता ती ही धांवपट्टी ती जाल्ली आसा। मागीर ते टॉवर बीन आसतात तेवूय जाल्ले आसा, डायरेक्शन दाखयणारे। मागीर फायर हे जी सगळी वेवस्था दवरची पडटा ही गोष्ट जाल्ली आसा। 15 ऑगस्टाक उद्घाटन जावन आनी एक 10-15 दिसांनी किंवा मॅक्सिमम एक म्हयनो रुटीन जावपा खातीर लागतले। ज्या पद्दतीन गतीन चल्ल्या हे पळय लक्षांत दवरा, तें काम चल्लां हें सरकार करिना, ती GMR कंपनी करता, जेणे 3,000 कोटी घातलेले आसात। बँकांची जेन्ना फायनान्स कंपनीची जेन्ना लोन्स घेतलेली आसा त्या वेळार तिका बेगिनात बेगीन उत्पन्न काडूंक जाय। त्यामुळे म्हजे सरकारा पेक्षा कंपनीचेर विश्वास आसा आनी त्यामुळे त्या ठरल्या प्रमाणे सांगलां त्या प्रमाणे घोशणा केल्या त्या प्रमाणे 15 ऑगस्टाक लँड जातलें किंवा टेक ऑफ तरी जातलें आनी निश्चित 10-15 दिसांनी रेग्युलर फ्लायटी सुद्दां येवपाक लागतल्यो। जितलो विश्वास आपल्याक सरकाराच्या कामाचेर ना तितलो कंपनीचेर आसा, अशें पार्सेकरान सद्याच्या सरकाराचेर फारपेट करीत मोपापुराण सांगलें। आयकात। पळय, मोपा विमानतळ इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हे सादारण 1996 पासून आमी ढोल बडयत आसात। 1996 आनी आतां आमी सादारणपणे 22 पावले। त्यामुळे 26 वर्सां हें चल्लां। त्यामुळे म्हाका दिसता आमचें अर्दें आयुश्य भितर आमी आयकून हांव आमदार जावच्या पयलीं म्हाका याद आसा, पूर्ण याद आसा, ज्या वेळार उत्तरेक का दक्षिणेक असो विशय जालो आनी आमी पेडणेकाराचेर चाळावल्ले आनी आमच्या इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हो मोपात जावंक जायो ह्या आग्रहा खातीर संपूर्ण पेडणे तालुको हो एक दीस बंद दवरलो, हडताळ पाळलेली। भाजी येवंक नासली, नुस्तें सुद्दां येवंक नासलें, एक बस, एक दुकान, एक गाडो सुद्दां उगडूंक नासलो। इतकी म्हणजे मोपा हो आमच्या पेडणे तालुक्याचो, म्हणजे जरी गोंयचो विशय आसलो तरी पेडणे तालुक्याच्या विकासाचा एक मोठा दालन आसा। ह्या आशेन आनी अपेक्षेन सगळे जाण उबे रावले। त्याच्या नंतर मी आमदार जालें। आमदार आसतनाची गोश्ट ती, पूण आमदार जातकीर 2 टर्म म्हजे जाले। तिसऱ्या टर्माक जेव्हा हांव मुख्यमंत्री आसलो तेन्ना म्हज्या हाताक जेन्ना तो विशय मेळ्ळो तेन्ना ज्यो म्हत्वाच्यो गजाली उरलेल्यो त्यो हांवें नेट लायलो आनी सादारण 2.5 वर्सांच्या काळान सगळें म्हणजे एनवायरमेंट क्लियरन्स, तेची हियरिंग, टेंडरींग प्रोसेस, RFP, RFQ, मागीर तेंचे शॉर्टलिस्टींग, मागीर सिक्वेन्सांनी मिटींग्स जावन शॉर्टलिस्ट करून एक बेस्ट बिडर किंवा हायेस्ट बिडर हो आमी GMR ठरयलो। हे एग्रिमेंटान ज्यो गोश्टी घातलेल्यो आसात ह्यो पेडणे तालुको न्ही अख्ख्या गोंयच्या भवितव्याच्या दृश्टीन खूब विचार करून इनकॉर्पोरेट केल्ले आसात गोश्टी। 5 वर्सां भितर विमानतळा बरोबर हे सगळे एलायडाचेर सरकाराक 36.99% रेव्हेन्यूच्या, फायद्याच्या न्हय, येदो सरकाराच्या उत्पन्नात वाड जातली। इतलें जेन्ना आसा, म्हाका भितरल्यो गोश्टी खबर आसा, त्यामुळे म्हाका इंट्रस्ट आसा। म्हज्या काळांत इनकॉर्पोरेट जाल्ले आसा ह्यो गोश्टी। इतक्या उच्च हेचेर खंयचोच एअरपोर्ट गेल्लो ना, दिल्लीचो आनी मुंबयचोय गेल्लो ना, बेंगलोरचो गेल्लो ना, हैदराबादचो गेल्लो ना। गोवा 365 खातीर मोपाच्यान संदीप कामुलकार।